माहिती हक्क कायद्याखाला सरकारी खात्याकडल्यान माहिती मागपी लोकांची संख्या दिसान-दीस वाढत चल्ल्या। 2013 वर्सा वट्ट 11,540 लोकांनी या कायद्याखाला माहिती मागिल्ली। माहिती आयुक्ताच्यो 2 सुवाती रित्यो आशिल्ल्यान आयुक्ताच्या कामाचेर बरोच परिणाम जाला। आयुक्ताच्या कचेरे खातीर आनीक 13 कर्मचारी घेवपाचो प्रस्ताव आयुक्तान सरकाराक धाडला। गोंयकार आता व्हडा प्रमाणात माहिती हक्क कायद्याचो वापर करूंक लागल्यात। 2013 वर्सा वट्ट 11,544 लोकांनी माहिती अधिकाऱ्यांक अर्ज करून वेगवेगळ्या प्रस्नाचेर माहिती मागिल्ली। चडशा अर्जाचेर सरकारी अधिकाऱ्यांनी माहिती दिल्या। वेगवेगळ्या सरकारी खाती आनी कॉलेजींनी मेळून 237 माहिती अधिकारी आसात। माहिती आयुक्तांच्यो 2 सुवाती रित्यो आशिल्ल्यान आयुक्त कार्यालयाच्या कामाचेर बरोच परिणाम जाला। आयुक्तांच्या कार्यालयान कमी कर्मचारी आशिल्ल्यानूय कामाचेर परिणाम जाता। आयुक्ताचें काम वाडत चलिल्ल्यान 13 नवे कर्मचारी घेवपाचो प्रस्ताव आयुक्तान सरकाराक धाडला। ते भायर आयुक्तांच्यो 2 सुवाती भरपाची प्रक्रिया सध्या चालू आसा। माहिती हक्क कायद्याची गोंयांत बरी कार्यवाही जावची म्हूण सरकार यत्न करता। ह्या कायद्या विशीं जागृताय घडोवन हाडपा खातीर माहिती आयुक्तान गोंयभर कार्यावळी घडोवन हाडल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार। शाणी मस्ती ह्या भुरग्यांच्या पदांच्या दुसऱ्या आल्बमाचे आदलो आमदार दामू नायक आनी कला संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेकाराच्या हातान लोकार्पण जालें। कोंकणी भाशा मंडळान रवींद्र भवनात पेटूल ही रंग्याळी कार्यावळ दवरिल्ली। भुरग्यांचे वेगवेगळे नाच जाले। भुरग्यां खातीर चित्रबोध, कवना आनी असले बाकीचे कांय पुस्तकांचे विमोचन जालें। चिरपूट ह्या भुरग्यांच्या 3 म्हयन्याळ्याचो पयलो अंक उजवाड आयलो। आमच्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर कोंकणी भाशा मंडळाची ही चिरपूट नावाची भेट आसा। गोंयांत मुतखड्याच्या दुयेंतींचो आंकडो बरोच वाडला। कुंकळेच्या नुसी वॉकार्ड हॉस्पिटलांत मुतखड्याच्या दुयेंसाचेर अत्याधुनीक तंत्रज्ञान वापरून उपचार जाता। मोठ्या मुतखड्याच्या दुयेंतींचो आंकडो चड। नुसी वॉकार्डान 400 दुयेंतींचेर खासा कीहोल पद्दतीन उपचार केला। डॉ माधव संस्गिरी मिडिया कडेन उलयलो। हॉस्पिटलान आतां आनीक नव्यो आर्विल्ल्यो उपचार पद्दती सुरू केल्यात। It's the 13th year of Month Music Festival's existence, so I'd really say that it's a very lucky 13, showcasing various and very fine artists in fusion, the local flavors of Goa and a few international. 6th to the 8th of February is the period of the music festival. Siddharth has been attached with Fundação Orient as one of the main co-sponsors for this particular music festival, and I repeat it every year, but one more time I'd just like to say that we take absolute pride in associating with all kinds of art related, folk related, music related events. We have been putting up
12 editions of the festival that make up this event one of the most important and successful in Goa. We at Fundação Oriente start getting calls in January, early January, or even late December, asking when the Month Festival will take place. Not only from Goans, but there's also from tourists and other people from abroad. घेऊया एक विराम.